पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंड्याचो अंत्रुज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळयात सिटीग्रामा. 20 तारखेच्यान गोव्यान ढोल ताशे रोमटा मेळ हेजो आवाज घुमतलो आनी शिगम्याची सुरवात जातली. ह्या वर्सा टोटल 15 प्लेसीर हो शिगमो जातलो. हेजी सुरवात फोंड्याच्यान जातली. पणजे तिसऱ्या दिसा आसतलो आनी अंदू ट्युरिजम डिपार्टमेंटान 2 करोडाचो बजेट शिगम्या खातीर सँक्शन केल्लो आसा. ह्या शिगम्याक आमी कमीत कमी गोवा गव्हर्मेंट 2 कोटी खर्च करता. प्रायजीस आमी बरे दवरलेले आहात. बरे चित्ररथ येवचे, बरो रोमटा मेळ येवचो ह्या दृश्टिकोनान आमचो प्रयत्न. फॅन्सी ड्रेस आसात, ल्हान भुरग्यांचो कल्चरल प्रोग्राम आसात, हे सगळे आमी इनवॉल्व करून घेतलेले आहात. हे सगळे आमी गोंयचो जो मेन सांस्कृतीक जे आहा, मेन आमची संस्कृती आहा ती दाखोवपाचो आमचो कार्निवाल केल्लो आसा न चुकता. पूण हे लोक जे काय येतात ते रातोरात तयार जातात आनी शिगमो करपाक पळय नासतात. हे असले राजकारण ह्या वर्सा तरी जावपाक जायना हे आमी मिटींगेक सांगलें आसा. आनी हांव मानता की म्हणजे अजुनूय हे करता अपील करता की हांगा राजकारण हाडची न्ही. शिगमो हो पारंपारीक, हांगा शिगमो म्हणटा कोड ऑफ कंडक्ट लागले उपरांत सुद्दां शिगमो करप जाता चालू. कित्याक हे धार्मीक गजाल ही. थंय अनेक चित्ररथ आसतात, रोमटा मेळ आसतात, वेगवेगळे प्रकारचे हे आसतात. पण ताका लागून हांगा राजकारण करून हें करप न्हू. आनी आतां सुद्दां हांगा राजकारण जावपाक नाका हे तुमी काळजी घ्या हे आमी सांगलें आसा. सध्या बंदूक पुलीस जावं चोर अशें खूब जाल्ले आहा. लोकांची भांगरां जावं वाटेन वयताल्यांची बायलांची मंगळसुत्रां चोरपी हा सध्या हळदी कुकूम आहा. तेन्ना बायलां अशी वयतात तेन्ना सावध रावपाची गरज. फोन करता म्हाज्या रिक्षे फाटल्यान एकटो म्हाका तो झाडा कडेन रावला आनी आफयता, हांगा यो चिच्ची सांगा ना म्हणून तुमी मोगलो रातचे अशें भोंवतात, मोगलो पुडये विकतात आनी कितें विकता म्हणून आमकां वॉश करपाक जालें. हांवें म्हणलें हांव पुडये विकता आनी म्हाका मारता म्हणल्यार बाडी पुडये मारता तेला तांकां म्हणलें सोदा तुमी म्हाका म्हणलो तूं चड सुबेज उलयता म्हणजे कितें म्हणलो भांगरां बी घालून कित्याक भोंवता काय म्हणलो तूं भांगर घालून भोंवता म्हणजे कितें. हांवें म्हणलें भांगर आतां येयलीच घालता म्हणलें भांगर म्हणलें वळपाक. ते म्हणून मुदयो बी सरपळी बी म्हणून घालून भोंवची न्ही म्हणलो. हांवें म्हणलें बरें फाल्यां म्हणलें काडून दवरता. एक काम कर म्हणलो सरपळी आतांच काड म्हणलें म्हाज्या फुड्यान. सरपळी खंय दवरल्यार हांवें म्हणलें बलोवन दवरलें चल वयता म्हणलें हांगा यो म्हणलो सरपळी काड बोल ती आनी लेसाक गुटले म्हणलो. इच्यान आनी एकटो कोण येयलो तेका आफयलो. ए तूं खंय वता कोण रे तूं आपूण सर हांगा येयला तिची बॉल्सां चॅक केली आनी मग तो बोल साहेब तूं कोण, तूं आमची बॉल्सां चॅक करपाक आपूण इन्स्पेक्टर तेका कार्ड दाखयलें. सॉरी तो तेका विचारता. दोगूय एकामेकाचे पार्टनर ते. मागीर कळ्ळें आमकां कित्याक जेन्ना तेणी म्हाका म्हाजे म्हणून ती सरपळी हांवें जेन्ना तेच्या हातीन दिली तेणी म्हाजो लेस घेतलो, लेसाक गुटलेली आनी त्या प्रमाणासर हांव गुटलो हांव पळयता ती सरपळी गुटली जातो. त्या प्रमाणासर तेणी कितें केलें इन्स्पेक्टर म्हणटालो तेणी मारली गाडी स्टार्ट मारल्या बरोबर तेणी काडून म्हाज्या हातीन तो लेस दिलो आनी सरपळी घेवन पळय दोगूय पळय. गोवा IIT डिपार्टमेंटान MOU सायन केलो इंटेल आनी 2 कंपन्यां वांगडा. ह्या स्टेपान गोंयचे यूथ आसा तांकां खूब सपोर्ट जातलो. We've signed MOUs in the past. Today we're signing 3 MOUs with Intel, Intuit and Nucleus Vision. So these MOUs are part of the outreach of the IT department to building relationships with important stakeholders in the startup and IT ecosystem to collaborate on a range of initiatives which can result in benefits to startup and IT companies which are based out of Goa. So Intel, we had discussed with the country head of Intel during a visit to Goa on the Goa IT Day in August of 2018, where a whole range of engagements were discussed. So this is the first such engagement. So Intel has an anti-collision device, which we know in Goa already there are issues of road safety and traffic problems. So we are partnering with them to pilot this anti-collision device in some of our buses, Kadamba buses and Bhadat buses. So these devices will help us to detect
problem areas on our roads, especially from a vulnerability point of view, accident prone roads, etc. So eventually, based on how this pilot runs, we will be able to identify black spots on the roads, which can then result in an intervention from the Public Works Department or other road maintenance agencies to try and mitigate danger and threat that comes out from these black spots. प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्षा प्रतिमा कुतिनो आणि त्यांच्या कार्यकर्ते हे आयज आके विद्युत भवनान एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक घेराव घातलो. पोटार येयल्लो आसा. सो पयलो डिमांड हांवें सांगला की एवरी मंथ आमकां बिलींग जाय, आमकां 3 म्हयन्यान एक पाटी नाका. वी वूड वॉन्ट bill, electricity bill to come to our houses every month. So the common man and the middlemen who can afford to pay 400, 500 will be okay for them. Because 1,500 is like burden. कितें म्हणटा आयज तुमचे पावर इतलो तकलेर मारला, मातशें एक भोवंडेक याद मरे त्यो मिटिंग्यो करून दाखयनाका सामोसा आनी काजू बियो खावन हाय लेवल इंजिनियर घेवन. आय डिमांड that Nilesh Kabral, who is the power minister, she is to look into the matter. Otherwise tell him that I will give him time. I will come with him. Rache ek round आ गया मुन सांगता street light कुछ पेटना ते दाखयता मुन. So second demand is street light should be repaired within 7 days of time. Most of the builders have done setting with the engineers and taken the light connection on the old transformers. ओल्ड ट्रान्सफॉर्मराचेर तुम्ही न्यू बिल्डिंगाक न्ही 200 फ्लॅटांक न्ही समज तुम्ही लायट दिवपाक लागली जाल्यार हे सामान्य लोकां कडल्यान तुम्ही 1,500 बिलां काडटा, तांकां आयज लायट वता आनी लायट फ्लक्च्युएट जाता. स्टाफ लिवेर बी आसत जाल्यारूच फक्त केन्नाय डिले जावंक शकता. नाजाल्यार आमी मॅक्सिमम ट्राय करता की प्रत्येक म्हयन्याक बिलां वचची म्हणून आमची सगळे हातूंतल्यान. स्ट्रीट लायट्स आतां तूं खरें म्हळ्यार पळयशी मोस्ट ऑफ दी स्ट्रीट लायट्स आर वर्किंग. खंयूय चुकून वता आनी ताका आमी एक फ्री टोल नंबर दिल्लो आसा, तो जर तांणी हें करीत जाल्यार ते एटेंड करतात. ते आमी सगळे कायद्या प्रमाणे कितें आसा न्ही ते फुल्ली आमी इम्प्लिमेंट करतात. जे कितें कायद्या प्रमाणे आसा ते, कारण कितें आमकां JERC सारके मॉनिटर करतात ते त्या प्रमाणे आमी करतात. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. म्हापसा व्यापारी संघटनेची आज पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषद त्यांच्यानी नवी समिती व्यापारी संघटनेची ती त्यांच्यानी नवी समिती तयार केल्या. तसेच त्यांच्यानी म्हापसा नगरपालिकेक ब्लेम केला की जे म्हापशाच्या बाजारांत जे कितें लोकांक त्रास जाता, जो व्यापाऱ्यांक जे त्रास जाता ताका सगळो म्युनिसिपालिटी रिस्पॉन्सिबल आसा. तेजेर जो थंयसर सेफ्टीक टँक आहा ते ओपन केला आहा तेचें काम जायना. तशेंच मुख्यमंत्र्यान म्हापशाच्या मार्केटाच्या डेव्हलपाक जे 20 कोटी रुपया मंजूर केल्या तेचेरूय अजून म्युनिसिपालिटी गंभीरतायेन लक्ष दिना. म्हापसा मर्चंटाची 2019 ते 2022 या सालात कमिटी पण निवडून येयल्या. मॅनेजिंग कमिटी आशिष शिरोडकर प्रेसिडेंट, नरेश तिवरेकर व्हाईस प्रेसिडेंट, आशिष काडकर सेक्रेटरी, सिद्धेश राऊत जॉईंट सेक्रेटरी, अमर कवडेकर ट्रेजरर, विशाल फलारी जॉईंट ट्रेजरर. टॉयलेट जो पेंडिंग आसा खणून दवरला, थंयसर सेप्टीक टँक बांदपाक खातीर कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, थंयसर सेप्टीक टँक बांदून वॉटर स्टोरेज टँक बांदलेली आसा आनी ते कामूय कंप्लीट जायना. वेपाऱ्यांची तशेंच ग्राहकांची गैरसोय जाता. मॉल्स येतात, गव्हर्मेंट सिंगल विंडोच्या नांवान मॉल क्लियर करता, पण आमकां वेपाऱ्यां खातीर कितें करता? आमकां चीफ मिनिस्टरान जेन्ना आमी रिप्रेझेंटेशन दिलें तेन्ना आमकां 20 करोड रुपीजचो सँक्शन दिवन मार्केट बरें करता म्हटलें, पण अजून देड वर्सां जाले हे मार्केट तेजो फुडलो प्रोसिजर जावंक ना, अजून कळोंक ना आमकां. आयज कार्निवल कमिटीची एक स्पेशल मिटींग आसली आनी कार्निवल कमिटी अपॉयंट करपा खातीर एक मिटींग आशिल्ली. तातूंत भितर मुरमुगांवचो कावन्सिलर लिओ रॉड्रिगीस हांकां अपॉयंट केल्लो, इलेक्ट केल्लो एज दी कार्निवल कमिटी प्रेसिडेंट. हांव हिंगा वास्कोन जायतो तेंप कार्निवल चोयता, पूण हांव फर्स्ट टायम आतां प्रेसिडेंट जाला कार्निवल कमिटीचो. हांव आमचे कमिटीक आयज आमची मिटींग आसलेली. आयज आमच्या कमिटीन म्हाका इलेक्ट केला एज अ प्रेसिडेंट म्हणून, चेअरमॅन म्हणून कार्निवल कमिटीचो.
हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी कार्नवाल बरे भाशेन करतले आनी सगळ्या लोकांक वास्कोकारांक बरो कार्नवाल हे पाडे आमी दाखोवन दितले. आमकां डायरेक्टिव्स आयिल्ले तुका टुरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान की कार्नवालाची कमिटी फॉर्म करप. सेकंडार मार्च सेकंडार आमचो कार्नवाल स्टार्ट जाता जाल्यार 4 तारखेक वास्कोन कार्नवाल फ्लोट आसा. Mon Music Festival 2019 to be held from 1st February till 3rd of February. This year they will be focusing on Goan music like greats like Sonia Sirsat will be performing for this festival. This year it will be held on Mount Chapel, Old Goa. So the 7th edition of Mount Festival will be held from the 1st to the 3rd of February at the chapel and the courtyard of Our Lady of Mount in Old Goa. We have normally a unique blend of international, national, local artists, but this year, as Nita also mentioned, we are actually giving a big impulse to the Goaness of this festival, meaning we will have artists that either perform in Western or Indian tradition, but majority of them are from Goa. The details of which would be given definitely by Ines. But on behalf of Siddharth, I'd just like to mention that we've been partnering with this event for more than 16 years. So this is the 17th year. And something that we believe in very strongly is to retain the essence of Goa, the art, the folk, the music, anything that gives Goa its identity from the lineage of Portuguese times. And this is something that we've been very proud of being associated with. Not only that the venue is a fantastic, stellar kind of a backdrop that it provides, but Fundasa Orient, whom we partner with, always get the best of performers, and the show starts from the 1st of February and goes on for the 3 days, the first weekend of February. वाळपयची 70 फार्मर्स सोसायटी आसा. ह्या सोसायटीन काल मध्यरात्रीच्या दरम्यान खंय तरी चोरी जाली आणि जवळपास 1,92,000 रुपयांची चोरी जाल्या आणि पुलीस कंप्लेंट केल्या उपरांत हांच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केला शापाचो की जे सोसायटीचे मेन जे दार आसा ते फोडलेले लॉक आसा. तेन्ना हांव बरोबर हांगा 9:30 पावलो आनी पळयता तेन्ना ते खरेंच पडलें. आमी तेजेर इमिडिएटली पुलीस कंप्लेंट केली आणि तांकां हाडले भितर पळयले ते घेवन. खरेंच आमचे जवळ जवळ 1,92,000 हे गेल्ले आसा. आमची बारीक सेफ आसली, त्या सेफीत आमी ते आमचे कॅश ते जे सेल काउंटरचे 4च्या उपरांत जी कॅश येता ती दवरलेली आणि ती दवरून ती भितर गेल्ले. आमची सेफ आसा भितर त्या हितून सेफीन आसलेली आणि ती सेफ कोणी अननोन पर्सनान ती ओपन केली आणि ते सेफीतले पयशे घेवन गेले. आणि आमच्यो ज्यो सायटीच्यो फायली आसा जेएमडीच्या हेतू त्यो सायटीच्यो ते सगळ्याक उडयल्ले आसा. 24वा गोवा युवा महोत्सव ह्या फावटी मोल्या हांगासर जावपाचो आसा. मोल्या जो पंचायती फाटल्यान जो ग्रावंड आसा त्या ग्रावंडाचेर ही सगळी तयारी चल्ल्या. हो महोत्सव आहा तो 19 आनी 20 अशे 2 दीस आसतलो. महोत्सव हेचेर गावण सुवाळ्याक सावड्डेचे आमदार दीपक पावसकर आसतले. हो धारवाड तालुका गोंयचो 12वो तालुका, नवीन तालुका. फाटली 6 वर्सां जालीं हो तालुका जावन आनी आयज ह्या तालुक्याक युवा महोत्सव घडोवन हाडून अख्खील गोंयच्या युवा भुरग्यांक ह्या धारवाड तालुक्याचें दर्शन जातलें. आमकां एक संदी मेळटली त्या युवा भुरग्यां भितर मिक्स जावन फुडें सरपाक. हांगा वेगवेगळे तरेच्यो 18 कॉम्पिटिशन जातली, सर्ती जातल्यो आनीक गोंयचे रिलेटेड खुबशे तातूंत भितर विशय हाताळटले. सामाजीक जावं किंवा बाकीचे संस्कृताय ताका निगडीत आशिल्ले सगळे विशय हातूंत भितर येतात. 17 ग्रुप्स आसात आनी 14 शैक्षणीक संस्था आसात. गोंयच्या सिटीग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.